1 week out, Speaker, sir. They cannot stop the MLA who are speaking, Speaker, sir. They cannot stop like this, Speaker, sir. Don't let one of the House, Speaker, sir. 1 week ban, Speaker, sir. 1 week ban झाला. You cannot, Speaker, sir. स्पीकर सर Bring members like this, Speaker, sir. फुले कागदपत्र म्हणत श्री Speaker, sir, no, sir. आमका justice द्या, Speaker, sir. सर हे चल Speaker, sir, आमच्याकडे. स्पीकर They cannot go and block a member, Speaker, sir. खयचे रूल आसा, sir, member block करपाचे. स्पीकर सर अशा You want them to be banned, Speaker, sir, from here. They cannot block a member, Speaker, sir. We are naming the person. CM naming the person. Name the person. We are naming the person. We are naming the person. We are naming the person. स्पीकर सर या हाऊसाचो लीडर म्हणून माझी तुमका विनंती असा की अशा पद्धतीत आपले 0 आवर मेन्शनाक आपले मत व्यक्त करता असताना अशा पद्धतीत तेका वचून सगळ्यांनी ब्लॉक करप पेपर तेजे काढून भायर उडप स्पीकर सर मायक तेजो काढून घेवप आणि अशा पद्धतीतली ही कृती योग्य न्ही म्हाका दिसता तुम्ही ह्या विशयाचेर योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय ज्या सगळ्या मेंबरांनी ज्या पद्धतीत तांचेर निर्णय घेवपाचो रायट तुमकां आसा बीइंग अ स्पीकर ऑफ दीस हाऊस तुम्ही म्हाका दिसता योग्य तो निर्णय घेवचो पडटलो ना जाल्यार स्पीकर सर ह्या फुडें अशा पद्धतींतल्यो कृती परत परत जायत रावतल्यो स्पीकर सर तुमच्या टेबला समोर आयले त्या वेळान आयले आमी काय म्हणूंक ना पण आमच्या एखाद्या मेंबराक अशा पद्धतीत ब्लॉक करप हे योग्य न्ही म्हाका दिसता तुम्ही योग्य तो न्याय आमकांय दिवचो पडटलो आम्ही सगळेजण ह्या हाऊसाचे मेंबर आसा आणि मुख्यमंत्री सांगपाक सोदता की ह्या विशयाचेर हांव सिरियसली दखल घेतलो स्पीकर सर त्यांनी कॅप सुद्धा काढून माझ्या तकले घातले जी तारुलकर स्पीकर सर त्यांच्यानी हांगा येऊन म्हाका पयलीं म्हटलं मायक काढलो तुझा 0 आवर हे रॉंग न्हू म्हाका वाचपाक 0 आवर मेन्शन कर हे रॉंग सर स्पीकर सर म्हाका सांग त्यांची ते ड्युटेर आहा त्यांचे कॅप काढून माझ्या तकलेर घातले कितें त्याचे कॅप काढून माझ्या तकलेर घातले पेपर काडटात उडयतात कितें करता स्पीकर सर ना आमकां अशें चलचना स्पीकर सर आमी हे घेतला स्पीकर सर अशें चलचना स्पीकर सर पयलीं हे क्लॅरिफाय करून दी अशें चलचना स्पीकर सर हे इंडिव्हिज्युअल मेंबर आमकां येवन ते वेलान येले सिरियसली हांव दखल घेता सिरियस आमकां आतां दखल घेता म्हणे आतां जाय स्पीकर सर दखल घेता आतां जाय स्पीकर सर आतां जाय स्पीकर सर बसा बसून घ्या स्पीकर सर ताणे परत एकदा आपल्याच्या बाबतीत जी कृती घडली ती कारण ताका सगळ्यांनी ब्लॉक केल्लो ती कृती परत एकदा हाऊसा समोर सांगप जेणे करून ती हाऊसाकूय कळोनी आणि पत्रकारांकूय कळोनी हे गरजेचे आसा कारण स्पीकर सर ताका मारलेला जर आमी कितें करतले असले दुखोलो सुद्धा आमी कितें करतले असले कारण ज्या पद्धतीत ताका टोटली तेंच्यांनी ब्लॉक केलो सगळे एके वटेंतल्यान रावले ताजे कॅप काढून ताजे तकलेर घालप वॉट इज दीस सांगता राव सांगा सांग तेजे स्पीकर सर 0 आवर मेन्शन केल्यात म्हाका उलोवपाक लायल्यात ते सगळे जाण येवन घेरावो घातलो तो घातलो दुसरे म्हटलं म्हाका धुकल्लो शर्ट ओडलो मायक काडले म्हाका उलोवपाक दिवंक ना परत त्यांनी ते ड्युटेर आले त्यांचे कॅप काडले माझ्या तकलेर घातले हे इन्सल्ट जालो हाऊसाचो इन्सल्ट जाला ह्यो स्पीकर सर एखाद्या हाऊसातल्या मेंबराचो अशा पद्धतीत आमच्या गार्डाचे कॅप काढून त्याच्या तकलेर घालप हो त्याचो इन्सल्ट आसा ताजो इन्सल्ट म्हणजे आमचो सगळ्यांचो इन्सल्ट आसा हे आमी खपोवन घेवचे ना स्पीकर सर ही चुकीचो आसा स्पीकर सर ह्या हाऊसान अशा पद्धतीची कृती जावपाक जायना तुम्ही नेम करपाची गरज आसा म्हाका दिसता आणि तुम्ही नेम करून हाजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा या विशया संदर्भात सिरियस दखल हांव घेता न्ही तुम्ही जाता केन्ना स्पीकर सर आता निर्णय आता दिया तुमचो हांव इन्व्हेस्टिगेट करता हांव फाल्यां पर्यंत दिता तुमकां तुम्ही कोण कोण आशिल्ले हितूर त्या सगळ्यांची नांवां घेवपाची गरज आसा आणि तुम्ही कितें एक्शन घेता हे हाऊसाक ह्या सांगता जाल्यार फाल्यां सगळे स्पीकर कोणाक मारतले ते मागीर कितें करप माननीय मुख्यमंत्री हांवें सांगलां तुमकां की ह्या विशयाची सिरियसली हांव इन्व्हेस्टिगेट करून हांव तुमकां फाल्यां पर्यंत दिता तुमकां फाल्यां नाका फाल्यां स्पीकर सर आता नाल्यार फुडें आनी बिझनेस व्हरो नाका स्पीकर सर आणि फुडें बिझनेस व्हरो नाका आता कितें तो निर्णय जावनी स्पीकर सर आणि स्पीकर सर हे चलचना स्पीकर स्पीकर सर फुडलो बिझनेस चलचना स्पीकर सर आमकां जस्टीस रूल 289 चो स्पीकर सर जस्टीस जाय शर्ट
अंडर रूल 289 स्पीकर सर किती जस्टिस जाय तुम्ही सांगा तू किती आता सांगा सर तुम्ही 289 जस्टिस जाय आमकां 289 लाव वाचता स्पीकर सर जाय जाल्यार एक वीक सस्पेंड करपाचें. स्पीकर सर अंडर द पावर ऑफ द रूल पावर टू ऑर्डर विथड्रॉवल ऑफ अ मेंबर व्हेरी क्लियरली डिफायन्ड आणि तेजे अंडर तुका स्पीकर सर पावर आसा वी वॉन्ट दॅट आन्सर स्पीकर सर फ्रॉम यू बिकॉज दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट आवर कलीग स्पीकर सर दिस इज नॉट द वे टू गेरो हिम रिमूव हिज स्पीकर तेका आटला घालप पेपरा भायर वी आर अगेन्स्ट हिज स्पीकर सर दिस इज नॉट करेक्ट रूल अंडर 289 यू हॅव पावर स्पीकर सर तुम्ही आमकां जस्टीस दिवचो स्पीकर सर आणि फाल्यां स्ट्रँग्युलेट केला जाल्यार स्पीकर सर डस्टबीन घेऊन येना म्हणून तुमचे आदर 1 वीक. तशें जावचें ना स्पीकर सर 289 सांग स्पीकर सर तुझे स्पीकर किती आसा ते सांगा सर एक वेळ बसून घ्या सगळे. आज जो 0 वराक जो इन्सिडंट घडला ज्या तरेन विरोधी पक्षाच्या मेंबरांनी जी स्थिती ज्या तरेची वातावरण जें आसा किंवा हांव जावं संबंद गोंयभराक एक रॉंग मेसेज दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो प्रयत्न केला त्या वेळार हांव एज अ सभापती म्हणून जे आसा न्ही हाजें खेद व्यक्त करता म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा त्यामुळे ह्या सभागृहाक आज ज्या सभासदांनी ती स्थिती निर्माण केली ताचें नांव आसात ऑपोजिशन लिडर युरिया आलेमो श्री विरेश बोरकर श्री वेंजी वेगस श्री क्रूज सिल्वा श्री विजय सरदेसाय श्री कार्लोस फेरेरा आणि श्री एल्टन डिकस्टा हांगा आजचो दीस आनी फाल्यां दीस तांकां सभागृहांतल्यान सस्पेंड करता.